कोरिंथकारांक पावलोचें दुसरेंची पत्र चॅप्टर 5. ह्या संवसारांत आमी ह्या कुडीच्या तोंबूंत बिराड करून आसा. हो तोंबू मोडून गेलो जाल्यार मनशाच्या हातांनी बांदूंक नासलोलें सासणांक तोंकपाचें आनी देवा कडलें घेवपाचें एक घर आमकां स्वर्गार तयार केल्लें आसा म्हूण आमी जाणाव. विंगलीं जाल्ल्या मनशां वरी आमी ह्या तोंबू भायर पडलोलीं जावन न्हय, पूण अजून ह्या तोंबून जियेतना ह्या आतांच्या बिराडाचेर हें आमचें स्वर्गीचें घर घेवंक आमी आशेताव. आनी हे आशेन आमचे संवसारी घोटींत आमी पिळगोताव. कित्याक ह्या तोंबूची म्हणजे हे कुडीची नेसण काडून उडोवंक आमची खुशी न्हय, पूण हेच नेसणांचेर दुसरी नेसण घेवंक आमची खोशी. देखून ह्या तोंबूंत म्हणजे आमचे कुडींत जियेतना एका भारा काल चेंपोन आसलोले भाशेन आमी पिळगोताव. अशें जें कितें आमचे भितर विनाशी आसा ताचो भस्म जातलो हें अविनाशी जिविताचें जैत. ह्याच शेवटाक खुद देवान आमकां तयार केल्यांत आनी ताणेंच हाचो इशारो कसो आमकां आत्मो दिला. म्हणटच कुडींत आसोसर चोमया थावन आमी पयस आसाव म्हूण जाणो जावनूय आमी विस्वासान भरोन जियेताव. कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवन न्हय, पूण भावार्थान चलताव. खरेंच आमी विस्वासान भरोन जियेताव आनी खरेंच म्हणल्यार हे कुडींतलीं भायर सरून चोमया सोंशें जिवंक आमची आशा. आमी कुडींत जिवन वो कुडी भायर जिवं, आमची एकूच खुशी म्हणल्यार ताका मानूंक. कुडीच्या जिवितांत आसतना जें कितें जोन एकल्यान वायट वो बरें केलां त्या प्रमाणें आपणाक फावो तें घेवंक आमी सगळीं क्रिस्ताचे न्याय सदरे मुखार उबीं रावचीं म्हूण देवाची खोशी. पावलूची उर्बेन बरलोली भोक्ती. म्हणटच सोम्याची भोक्ती खऱ्या मनान करून मनशांक जोडून घेवंक आमी वावुरताव. आमची वागणूक देवा मुखार उक्ती आनी तुमच्याय अंतस्करणा मुखार ती उक्ती आसा म्हूण आमी विस्वास दवरताव. आमी व्हड म्हूण तुमकां दाखोवंक आमी नव्यान प्रयत्न करिनाव, पूण तुमकांच आमचे विशीं वरवीक भोगूंक आमी तुमकां सैक दिताव. अशें जीं कोण कालीज आनी मन पळोवन न्हय, पूण फकत भायलीच वागणूक पळोवन बडाई सांगतात तांकां तांच्यान फुडो करून जबाब दिवंक जातलें. आमी पिशे म्हूण दिसता कोणाक? हय जाल्यार देवा पासत आमी पिशे, पूण खरेंच म्हणल्यार आमी पिशे न्हय आनी आमचें शाणेपण तुमच्या फायद्याक. कारण क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना, कित्याक एकलो सगळ्यां खातीर मेलो जाल्यार सगळींच मेल्यांत म्हूण आमकां खात्री आसा. खरेंच तो सगळ्या मनशां खातीर मेलो अशें कित्याक? जिवीं आसात तीं आपणा खातीर आनीक जिवचीं न्हय म्हूण, पूण तांचे पासत मेल्या उपरांत जाका देवान पुनर्जिवंत केला ताचेच खातीर तीं जिवचीं म्हूण ताणें आपखुशेन आपलो जीव दिलो. देखून हें सत आमी वळखूंक पावल्याव तेदना थावन आमी कोणाकूच मनशा सैबाचे नदरेन पळोवन लेखिनाव. आनी जरी आमी एकदां क्रिस्ताक मनशा सैबाचे नदरेक लेखला तरी आतां ताका तसो आनीक आमी लेखिनाव. म्हणटच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात तर ती एक नवी रचना. पोन्नें तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. हें सगळें देवा कडसून आयलां. ताणेंच क्रिस्ता वरवीं संधान करून आमकां आपले वेंगेंत पोत्तून हाडल्यांत आनी ह्या संधानाचें मुन्यारपण आमच्या हातांत घालां. हांव सांगूंक सोदतां तें हें: देव मनशाचीं पातकां तांचेर आड मनांत धरिना, पूण क्रिस्ता सवें देव संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक आपले वेंगेंत पोत्तून घेता आनी आतां ह्या संधानाचो संदेश ताणें आमचे आधीन केला. म्हणटच आमी क्रिस्ताचे प्रतिनिधी आमचे उदेशी खूद देव तुमकां उलो कोत्ता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती कोत्तां:
देवाचे वेंगेंत परतून जेजूक कसलेंच पातक नासलें, पूण ताच्या एकवटांत आमी देवाचेच पवित्रतायेन देवाक मानवलोलीं जावचे खातीर ताका देवान आमचे सारको आपणा मुखार कांटालो केलो. देवाचें उतर हें